इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. पास्कांचे परबेक तयारी. 35. जोसियान सर्वेस्पराच्या मानाक पास्कांचो समारंभ केलो. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा पास्कांच्या बोलयेक जिवेशी मारली. ताणें नव्यान याज्ञिकांक आपापली जबाबदारी दिली आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराची सेवा करूंक तांकां उत्तेजन दिलें. सर्वेस्परा खातीर पवित्र केल्ल्या सगळ्या इस्रायलकारांक शिकवण दितल्या लेवितांक ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या राजा दाविदाच्या पुता सोलोमोनान बांदलोल्या मंदिरांत सर्वेस्पराची आगपेट दवरात. ह्या फुडें ती तुमी तुमच्या भुजांचेर वचची गरज ना. आतां सर्वेस्परा तुमच्या देवाची आनी ताचे पुर्जे इस्रायलाची सेवा करात. इस्रायलाचो राजा दावीद आनी सोलोमोन ताच्या पुताचो आदेश मनांत धरून तुमच्या घराण्या आनी वर्गां प्रमाणें तयार जायात. आनी तुमच्या घराण्याच्या वांगडा प्रमाणें पवित्र जाग्यार उबी रावात. दर एका घराण्याच्या वांगडाक एक लेवीत आसचो. पास्कांचे बोलयेक जिवेशी मारात, तुमकां पवित्र करात आनी मोइजेसा वरवीं मेळ्ळोल्या सर्वेस्पराच्या उतरां प्रमाणें तुमच्या भावां खातीर तयार करात. सगळ्या हाजीर आसलेल्या लोकांक पास्कांच्या बैलां खातीर जोसियान 30,000 मोनजाती म्हणजे मेंढरां आनी बोकुडल्यो तशेंच 3,000 बैल पुर्जेक दिले. हें सगळें राजाचे आपोतींतलें आसलें. ताच्या अधिकाऱ्यांनी पुर्जेक, याज्ञिकांक आनी लेवितांक खुशे मोनान देणी दिली. आनी मंदिराचे अधिकारी हिल्किया, झेकारिया आनी जेहिएल हांणी पास्कांच्या बलिदाना खातीर याज्ञिकांक 2,600 मेंढरां आनी 300 बैल दिले. लेवितांच्या फुडाऱ्यांनी कोनान्या आनी ताचे भाव शेमाया आनी नेथानिएल तशेंच हाशाबिया, जेहिएल आनी जोजाबाद हांणी पास्कांच्या बलिदाना खातीर लेवितांक 5,000 मेंढरे आनी 500 बैल दिले. पास्कांचे परबेची समारंभणी. देवीक सेवेक तयारी जातोच राजाचे हुकुमे प्रमाणें याज्ञीक आपल्या स्वातांचेर आनी लेवीत आपल्या वर्गा प्रमाणें उबे रावले. त्या उपरांत पास्कांच्या बोलयांक तांणी जिवेशी मारल्यो आनी लेवितांच्या हातांतलें रगत घेवन याज्ञीक रोगताचो शिंवर मारताले तेन्ना लेवीत मोनजातींचें चामडें काडटाले. मागीर उलपायलोलीं बलिदानां भेटोवंक गरज आसलें तें कुशीन काडलें आनी मोइजेसाच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें सर्वेस्पराक बलिदान भेटोवंक आपापल्या घराण्याच्या जम्या प्रमाणें लोकांक वांटले. तांणी बैलांकूय ह्याच भाशेन केलें. समोतींत बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें तांणी पास्कांचे बोलयेक उक्त्या उज्यार भाजली पूण संस्कारलोलीं दानां तांणी गाडग्यांनी, आंड्यांनी आनी कायलींनी रांदलीं आनी त्या उपरांत सटासट पुर्जे मोदें वांटलीं. त्या उपरांत तांणी आपणा खातीर आनी याज्ञिकां खातीर पास्क तयार केलें, कित्याक आरोनाचे कुलयेचे याज्ञीक रात जायसर उलपायलोलीं बलिदानां आनी चोरप भेटोवच्या कामांत रात जायसर गुल जाल्ले आसले. हाका लागून लेवितांनी आपणा खातीर तशेंच याज्ञिकां खातीर पास्क तयार केलें. दाविदाचे आसाफाचे, हेमानाचे आनी राजाचो बाखनार जेडुथुनाचे हुकुमे प्रमाणें. आसाफाचे पुतां मदले गावपी आपापल्या जाग्यार आसले. तेच परी दर एका दारवंट्याशी दार राखणदार आसले.
तांच्यान आपआपले जागे सोडूंक जायनासलें देखून तांच्या भावां लेवितांनी तांकां पास्क तयार केलें. जोसिया राजाचे हुकुमे प्रमाणे पास्कांचो समारंभ करूंक आनी सर्वेस्पराचे वेदीर उलपायलोलीं बलिदानां भेटोवंक त्या दिसा सेवेची सगळी मांडावळ तयार आसली. त्या समयार हाजीर आसलेल्या इस्रायेलाच्या लोकांक 7 दीस पर्यंत पास्कांची परब आनी फूग नासलेल्या उंड्याची परब समारंभली. सॅम्युएल प्रवाद्याच्या काळार थावन इस्रायेलांत हे परी पास्कांची परब समारंभूंक ना. जोसियान याजनीकांनी लेवितांनी हाजीर आसलेल्या जुडान आनी इस्रायेलान आनी जेरुसलेमांत रावतल्यांनी समारंभली तशी इस्रायेलांत आनी कोणाच्याय राजान ती केली ना. जोसियाचें मरण. जोसिया राजाच्या 18व्या वर्सा ही पास्कांची परब समारंभली. जोसियान मंदिराचो सगळो वावर थाऱ्यार घाल्या उपरांत इजिप्ताचो राजा नेको कार्केमिशांत युफ्रेतीस नदीशी झूज करूंक फुडें सरलो आनी जोसिया ताका फुडो करूंक गेलो. पूण नेकोन संदेशकार धाडून अशें म्हणलें, तुजे आनी म्हजे मदें कितें आसा जुडाच्या राजा? हांव तुका आयज आक्रमण करूंक येवंक ना. म्हजें झूज एका दुसऱ्या घराण्या आड. हें बेगीनूच करूंक देवाची म्हाका आज्ञा आसा. म्हजे बरोबर आसलेल्या देवा मोदें पडूं नाका, नाजाल्यार तो तुजो नाश करतलो. जोसिया फाटीं सरलो ना, पूण ताचे आड झुजूंक ताणें नेट धरलो आनी नेकोच्या तोंडांतलीं भायर सरलोलीं देवाचीं उतरां आयकूंक तो कबूल नासलो आनी तो मेजिदोच्या मोळार झुजूंक फुडें गेलो. तिरकोमटो चलोवप्यांनी जोसियाक घायल केलो. राजान आपल्या चाकरांक म्हणलें, म्हाका हांगासरलो व्हरात, हांव चड घायल जालां. म्हणटूच ताच्या चाकरांनी ताका ताच्या खाशा रानगाड्यांतलो काडून दुसऱ्या रानगाड्यांत घालो आनी जेरुसलेमांत हाडलो. थंय तो मेलो आनी ताका ताच्या पुर्वजांचे समाधींत निखिपिलो आनी आख्ख्या जुडांत आनी जेरुसलेमांत ताचे पासत दूख केलें. जेरेमायास प्रवाद्यान जोसिया खातीर विलाप घडलो आनी आयज पर्यंत आपल्या विलापां मोदें सगळे गावपी आनी गावपिणी ताचो उगडास करतात. तांणी हे विलाप इस्रायेलांत नेम कशे केले आनी ते विलापाच्या पुस्तकाचेर बरयलोले आसात. जोसियाचो उरलेलो इतिहास आनी ताचें बरेंपण सर्वेस्पराचे समृद्धींत बरयलोलें आसा. ताच्यो कोडण्यो पयल्यो त्यो निमाण्यो पर्यंत इस्रायेलाच्या आनी जुडाच्या राजांच्या पुस्तकार बरयलोल्यो आसात. देवाचें उतर हें